गुड मॉर्निंग 11:30 जाले आनी कशें आहाय सगळी तुमी. आतां वयता हेल्थन हाडपा सेम रुटीन म्हगेलें आनी हांवें आयज केलां करेला स्टफ विथ प्रॉन्स. तुमकां हांव दाखयतलें रेसिपी. ही म्हगे रेसिपी न्हू एक म्हगे हे चॅनलाचेर आहा. पयलीं हांव हालीं रेसिपी शेअर करतालें न्हू थिंगा आहा. तुमी वचोन चोय थिंगा आनी हांव तुमकां मेळटा मातशें वक्तान. हिंगा हांवें करेला करपा न्हू हांवें 3 करेला घेयलाय. एक पियो बारीक कातून घेयला आनी एक टोमाट घेयला बारीक कातून. आनी प्रॉन्स न्हू हांवें मातशे बारीक एक प्रॉन्सा मातशे व्हडल्याली सो एक प्रॉन्स हांवें 3 पीस केल्याय आनी धाकल्यालो ती धाकटी दवरल्याय मातशे व्हडल्यालो तेंचे बारीक मातशे पीस केल्याय. आतां न्हू हांवें हिंगा मातशें हें वयलें न्हू मातशें स्क्रेप करून काडलां करेलाचें. सुबेज हांव कोन्ना कित्याक म्हाका तें कडू बरो लागता. थोडी जाण आख्खें काडटाय पूण हांव सुबेज काडना तें आख्खें वयल्यान मातशें स्क्रेप करता आनी मातशें धुयलें म्हणटरी 2 पाटी हांवें धुयलें तें आनी मागीर न्हू हांव तें एक पॅनाक घालून बॉयल करतलें मातशें स्टीम करतलें आनी इल्लेशें उदक घालतलें आनी मीठ घालतलें आनी तें न्हू दोनी वाटेन बरें सगळे वाटेन मातशें स्टीम जावपा जाय. सो मागीर तें फ्राय करता आसतना इजी जाता बेगीन शिजपा लागून. एक सायडीन करेला रेडी जाता म्हळ्यार न्हू हांवें दुसरे वाटेन कायल चडयला आनी हांव तितून पयलें तेल घालून कांदो भाजतलें. कांदो मातशें बरो भाजिलो उपरांत न्हू हांव तितून मागीर टोमाट घालतलें. टोमाटाचें न्हू इल्लेशें मीठ घालतलें कित्याक हांव सदां टोमाट शिजपा लागून मातशें मीठ घालता. पूण तुमी मीठ चोयनू घालपा जाय कित्याक प्रॉन्सा ऑलरेडी मीठ लायलो आहा. सो तुमी चोयनू घालाय तुमगे क्वॉन्टिटी प्रमाणे आनी तुमगे सुमारा प्रमाणे. तें मातशें भाजून जालें म्हणटकीर तितून हांवें प्रॉन्स घायलाय आनी मातशें ती तोडशिलाय मातशें वगत. प्रॉन्स मातशें तोडसून जालें उपरांत न्हू तितून हांव थोडेशें ड्राय पावडर्ड मसाला घालतलें. तितून हांवें इल्लोसो हल्दी घायला, इल्लोसो कोरिएंडर पावडर घायला आनी इल्लोसो पेपर पावडर घायलेलो आनी 1.5 टीस्पून हांवें तितून रेशादो मसाला घायला. रेशादो मसाला घायलो म्हणटरी न्हू मातशें बरें मिक्स करपा जाय आनी मातशें गो तितून लास्टाक कोरिएंडर घालपा जाय आनी मागीर तें बंद करून मातशें गो शिजोवपा जाय 3 ते 4 मिनटां. हिंगा प्रॉन्सूय जाली रेडी आनी ती करेला आलो ती बीन मातशें स्टीम हिंगा करेला न्हू निवल उपरांत हांवें ताका एक मोदें काट घायला आनी त्यो भितर बी काडून गेल्याय सगल्यो 3 करेलाच्यो. सो हितून हांव मागीर न्हू तें स्टफींग हितून भरतलें प्रॉन्साचें आनी मागीर हांव ताका सूत घेवन मातशें अशें करून बेश्टें अशें करून रोल करता ताका बांदतलें बेश्टें तो मसालो भायर ना जावपाक. हिंग 3 करेला म्हगेलें सगळें रेडी जाली पॅक करून आतां हांव भाजपाक हांवें सेम पॅन यूज केला कित्याक ताका ऑलरेडी मसाले आहाय तेजे सेम. सो तितून न्हू तें बरें कोट जातलें आनी तो मसाला फ्लेवर येतो ताका आनी तेच पॅन हांवें तेल घायलां आनी सगळीं 3 करेला हांवें भाजपाक घायलें. सो भाजता घालता आसतना हांव मातशें वगत बंद करून दवरता कित्याक ताका बरी ती स्टीम येता आनी सगळो मसालो सगल्या वाटेन ताका फ्लेवर येता मसाल्याचो ताका लागून हांवें मातशें वगत बंद केलां आनी अशें करून सगळे रावंड आख्खे रावंड टर्न करून 2-3 मिनटां फ्राय करपाचें आनी ताका अशें करून बरो कलर येयलो म्हणटकीर मागीर तें रेडी. एक चड भाजपा नाका कित्याक ताका ऑलरेडी तें बॉयल केलो आहा पयलीं करेला आनी सगळें कुक्ड आहा हितून. सो इट इज रेडी टू ईट एंड इट्स व्हेरी यम्मी. प्लीज डू ट्राय द रेसिपी.
आनी न्हू तुमकां हांव एक सलवार दाखयता हांवें शिवूंक जाय तें तेगे न्हू एक साडी आहलोली सो ते गाडयेचे हांवें हें केलां सलवार कमीज केलां आनी तेंगे खंय न्हू थीम आहलोली तेजो पिंक कलर. Mama, the battery low. Oh, so I'll put for charging. Give. Get the charger from outside. I don't know how the battery. Okay, so हांव दाखयता तुमकां आनी ताका लायनींग कसो गायलो न्हू तेंय दाखयता. How you put up? चोय ब्लाउज पीस आहा तेजो दुपट्टा केलाय आनी पल्लू पीस आहा तेजो हें केला वयल्यान टॉप केला आनी फाटल्यानूय गायला आनी हे पॅन्ट आहा तेजे सायडीनचे आनी हो दुपट्टा केलो न्हू तो हांवें दुपट्टा हांवें केलो तेजो ब्लाउज पिसाचे हांव तुमकां झूम करून बोगले दाखयता. सो ही बॉर्डर न्हू हांवें आख्खी लायली तेका सगळे सायडीन आनी हेका आनी मिडल न्हू म्हाका जॉयंट घालपाक पडला सो हांवें तो पॅच कातून न्हू पॅच वर्क कातून हांवें ते जॉयंटाचेर घायला मागीर जस्ट टू यूज दॅट दुपट्टा. सो शी वॉज वेरी हॅप्पी आनी हो एक आनी एक ड्रेस मागीर दाखयतलें मातशें वक्तान. आयज न्हू म्हजें जेवण फेवरेट जेवण दाखयता तुमकां सिंपल जेवण पूण तुमकां फेवरेट आयज सगल्यांकीन तुमकां सांगलो न्हू रेसिपी शेअर केली ती हांव आत्तां येयलां आयज मातशें लेट जालें म्हाका जेवपाक आतां ऑलरेडी टायम जाला 2:15 जाली हांव आतां तें नायट क्लब पावलें मातशें कोणा मेळपा जालो थिंग वचून येयलें आनी थिंग येता म्हणल्यार न्हू म्हाका सोकोलूय मातशें लेट जालो कोण तो तरी येयलो कोण सेल्समॅन येयलो सोकोल तो म्हाका सोकोलो मेळ्ळो आनी तें कितें तरी क्लिनर सगळे दाग काडपाचे बी म्हूण हांवें यूज केलो ना अजून आतां घेयला चोया आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतलें तो प्रोडक्ट बरो आहा जाल्यार आनी आतां येयलें 2:15 म्हणजे आतां 2:20 जावपा येयली आतां हांव जेयता म्हगेलें फेवरेट जेवण सिंपल दाखयता तुमकां. आयज न्हू हांवें नुस्तें सेपरेट बीन कांय केलें ना दाल रायस आनी फेवरेट करेला हे करेला न्हू म्हगेलें फेवरेट भाजी इन एनी फॉर्म बेश्टी रिंग्स फ्राय करून नाजाल्यार हांव ही सेम रेसिपी न्हू सेम करता पूण हें बारीक कातून घाता तितून चिली फ्राया भाशेन आनी दाली आहा ताका कितें म्हणटाय ती एक स्नेक कॉर्ड न्हू हांवें तें हितून घायला दाळीन सो आय एन्जॉय माय सो हांव न्हू मिरला आतां एन्जॉय करता लंच आनी मागीर आनीक म्हाका आतां ड्रेस कातून शिंवतो म्हणजे कट करतलें बिफोर आय गो टू गेट एंट्री आनी मागीर हांव रातीको शिंवतलें आनी हे म्हगे विडियोन न्हू हांव आनीक ड्रेस तुमकां दाखयतलें हांवें कितें शिंवतो आनी आतां हांव म्हगेलो विडियो एंड करता. आय होप यू लायक दीस विडियो आतां म्हळ्यार चडशें धाकटे आय ट्राय टू शेअर विथ यू ऑल वॉट आय डू कित्याक सुबेज म्हाका टायम मेळना शूट करपाक कित्याक आय जस्ट हॅव टू कॉन्संट्रेट ऑन फिनिशींग माय वर्क एंड थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय विडियोज. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. Do like, share and subscribe to my channel Sarina Tikuna Vlogs, Goa in Mumbai. God bless everyone.